हांव बाणावलीं गेल्लो कित्याक म्हगे सोयऱ्याचें एक मरण आशिल्लें आनी हांव मागीर मडगांव गेलो आनी मडगांवच्यान येता आसतना हांवें पळयलें व्हडलो ट्रेलर विथ कोल्ड ड्रिंक्स आनी सोडा आनी उदकाचे महाराष्ट्राच्यान येता तो पत्तलो हिंगा हांव येयलां चॅक करपाक मागीर पुलिशेन विचारला 2 वर जालीं खंय तें आतां तो आसा अशें करून पडून हो रस्तो सगल्यांक खबर आसा की बेगीन हो स्पीड मारता सगळे आनी हो डेंजरस स्पॉट कोणूय सांगतलो की हे टर्नार डेंजर आसा म्हूण लोक केन्ना स्पीड देंवयना असले हेवी व्हेकल्स हें करतात तेन्ना स्पीड मारतात तेन्ना स्वता चिंतूं जाय स्पीड देंवोवपाक आत पळय तूं हे टर्नार गाडी पडली बरें जालें कोणूच क्रश जालो ना म्हूण थिंगा पूण ही सामकी पडटली आनी बरें जालें की ती दुसरो रस्तो पासून आहा सोंपला दुसरो रस्तो आहा देखून ट्रॅफिक डायवर्ट करून जाता नाल्यार हिंगा डायवर्ट करपाक प्रॉब्लम जावपाचो आनी ट्रॅफिक जॅम आनी 2-3 एक्सिडंट जावपाचे सो हांवें असेंब्लीन काडलोलो की आमगे रस्ते आहात दे आर हायवेज ऑफ डेथ म्हूण आनी हिंग हो प्रूफ आहा हो एक वॉर्निंग सायन म्हूण येता अशें करून जातले आनी फुडें आनी एक्सिडंट जातले म्हूण हिंगा नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी कन्सल्टंट्स अपॉयंट करता कन्सल्टंट अपॉयंट करून कसलो गरज कसलो फायदो आतां कन्सल्टंटाक गायले जाल्यार आनी तुगे रिजल्ट असले जात जाल्यार म्हणल्यार कन्सल्टंट फेल तुमी कन्सल्टंट फकत लाखांनी कोटींनी पयशे मोडटात आनी रिजल्ट असो जाल्यार तो कन्सल्टंटाची गरज ना आनी मोटर व्हेकल्स एक्ट अमेंड केला मोटर व्हेकल्स एक्ट अमेंडमेंट कितें रस्त्याचे डिफेक्ट आसा जाल्यार द कॉन्ट्रॅक्टर वील बी रिस्पॉन्सिबल म्हूण म्हाका आय फील दॅट द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया द नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया मस्ट टेक दिस अप टू ascertain fault lines on this project. If the fault line is of the very plans you have given, then you take action against those who have drawn up the plans, even the consultant. If the fault line is in the execution of the contractor, take action against the contractor. But don't let innocent people suffer because of your faults and because of your corruption, which is involved in this kind of major projects. I think government must awaken. This is a warning sign. So this is a wake-up call, and I think government should move very fast and make sure that no further lives are lost, nothing else should happen, and we should be able to save any future disasters which may take on this